साखळे आणि कुंडयत दोन मोबायलांचे दुकानांनी चोरांनी शुक्रारा हात मारलो। साखळे जाल्ले चोरयेन 350 मोबायल फोन फारायले। पसरकार म्हणटा सुमार 15 ते 17 लाखांचो हात मारला। जाल्यार कुंडय उद्देगीक वसणुकेन फोडिल्ले मोबायलाच्या दुकानांतल्यान चोरांनी लाखभराचे मोबायल आणि हेर सामान फारायले। साखळे गोकुळवाडी मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ले मोबायलाचे दुकानान शुक्रारा फांतोडेर चोरी जाली। दुकानवालो शुक्रारा सकाळी दुकान उक्तें करूंक आयलो तेन्ना दुकानाचे शटर बागयल्ले ताणें पळयले। चोरांनी सुमार 350 मोबायल फोन फारायल्यात। सुमार 15 ते 17 लाखाचे सामान फारायला म्हणपाचे दुकानाचे धन्यान सांगले। मोबाइल और मेमोरी कार्ड बदले उधर 2 बॉक्स भरे थे मोबाइल के, कल ही माला वो भी लेके गए थे सबने। कितने के मोबाइल? मोबाइल 350 के ऊपर पीस थे। 350 पीस मोबाइल के और 15-17 लाख जितून मोबाइल चोरी जाल्ले आसा। मोबाइल व्हेला वी हॅव युटिलायज सर्विसीस ऑफ डॉग स्क्वॉड एंड फिंगरप्रिंट्स। साखळे पुलीस कमी आसात, थंयच्या आउटपोस्टा खातीर आनीक पुलीस दिवचे म्हूण गृहमंत्र्या कडेन मागतलो अशें साखळेचो आमदार प्रमोद सावंत म्हणटा। थोडोसो तो पुलीस फोर्स कमी आसा, स्पेशली साखळे खातीर होम मिनिस्टरा कडेन उलोवन वेगळो PSI आनी एक वेगळे स्टाफ चवथीच्या दिसांनी हाडून रातचे पेट्रोलिंग बाकीच्यो ज्यो वेवस्था जाय तांकां जाता तितके बेगीन करून घेवन। हेच राती कुंडय उद्देगीक वसणुकेंतल्या गुरुकृपा मोबायल दुकानांत चोरी जाली। चोरांनी 21 मोबायल फारायले। ते शिवाय 16 हजारांची कॅश आनी हेर कांय सामान चोरले। चोरांनी सुमार लाखभराचो हात मारला असो अदमास दुकानवाल्यान उक्तायलो। हम 9 बजे गए थे सर जी, रात को शॉप अपना क्लोज करके, और 11 बजे तक ये पीछे होटल खुला रहता है। ये 11 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले हुआ है। प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी विवेक प्रभू। बांबोळेचो सव्वे आसून नाशिल्ल्यात जमा 7.5 कोटी मोडून रस्त्या पोंच्यान केल्ले हे वाटेची परिस्थिती सध्या पळोवन नजो। हो सव्वे नाका ते गजालींची सुवात जाले। सव्वेतले कोयरान सोऱ्याचे कॅन धरून सगळे यो वच करतल्यांनी घाणींतल्यान वाट काडीत वचपाचे। रातचो सोऱ्याचो अड्डो सव्वेतल्यान वतल्यान नाक मुठीत धरून वचपाचे, जाल्यार हायवे वेल्यान वतल्यान जीव मुठीन धरपाचो। मेडिकलान यो वच करतलो दुयेंत मनीस आनीक हालपाचो। पळयात सव्वेची दुर्दशा। 7.39 लाखांचो हो सबवे 4 वर्सां फाटीं सुरू केल्लो। मात घडये भितर परिस्थिती पळोवपाची नाशिल्ल्यान आसुये हे सबवेचो वापर जाय ते गजालीक आनी जाय तसो जायना। जे कोण यो वच करतात तांणी नाक मुठीन धरून वचपाचे। सबवेत नितळसाण हो प्रकारच ना। सोऱ्याचे कॅन धरून सगळे तरेचो कोयर वचत थंय कोयर घाणी सोसूं नज। कितें लोकांक त्रास जाता, हांगर जाता येतलो कोणाक चलपाक जायना, वयले हांगर येतात, हांगर येयल्यार ते चलोवपाक जायना न्हू, वाचून रावूंक जायना। गव्हर्मेंटान लोकांचो पयसो हांगा हें केला, दुकानां काय आसा की बंद आसा, सगळी घाण जाल्ली आसा। सबवेतले दुकाना भायर ही परिस्थिती सपनांचेर झुडपां वाडपाक लागल्यात। हाचे वेल्यान सरकार थंय कितलेशे लक्ष दिता ते कळपाचे। ते शिवाय भितर उदक तुंबता, ते उदकांत किडे, परिस्थिती इतली हाता भायर गेल्या। ते कितले दुयेंस जातले लोकांक ते हे काय हे गव्हर्मेंट काय लक्षान घेयना। वोटींग आसता तेन्ना म्हणटा आमकां वोट घाला, आमी अशें करता तशें करता। सबवेत उजवाड ना म्हणजे रातचे कोणी येवच करपाचे ना। तांकां सबवे वेलो हायवे पर्याय। भितर लायटी घालच्यो म्हण लोक मागतात। रातच्या वेळार सबवे म्हणल्यार बेबद्यांचो अड्डो। बायलांनी तर रातचे धाडसच करपाचे ना। काळो असल्या मुळे भंय दिसता न्हू लोकांका, ताका लागून जरा लायट घालपाची गव्हर्मेंटान। रातचे जाल्यार सगळो बेबद्यांचो आनी सोरट्यांचो अड्डो जाल्लो, सगळे बाटले बी पडलेले आसा। भितर दुकानां बांदून दवरल्यात, मात हे परिस्थितीत थंय धंदो जावपाची परिस्थिती नाशिल्ल्यान दुकानां 12 म्हयने बंद। 7.5 कोटींचो हो प्रकल्प लोकां खातीर बांदिल्लो। सबवेचे वयल्यान हायवे वेल्यान गेल्यार जीव मुठीन धरपाचो आनी सबवेतल्यान गेल्यार नाक मुठीन धरपाचे। GMCत यो वच करतले लोकांक सध्या पर्याय ना आनी सरकाराक पडून गेल्ले ना। प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी। पैसे खावंक मेळनात म्हूण आदल्या सरकारान हॉस्पिटलांच्या नांवान गोंयभर व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी बांदून घाल्यात, मात थंय सध्या पेशंटूच नात म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान फाटले काँग्रेस सरकाराचेर फोग काडलो। पेडण्या तुवें भलायकी केंद्राचे कार्यावळीन उलयतना मुख्यमंत्र्यान हो विशय काडलो। सुमार 3.5 कोटी मोडून तुवेचे हॉस्पिटल सारके करतले। थंयच शेजराक 40 कोटीचे हॉस्पिटलय बांदपाचे आसात। वाळपय आता हॉस्पिटल पूर्ण जाला, 70 रूम आसा आनी वाळपय ऑन एन एवरेज 10 पेशंट आसता। तिचोले 30 बेडेड आहा ते साधारण बरोबर आसा, पण साखळे 110 बेडेड बांदल्या। थंय जे पळय जे आसता पेशंट, ते पेशंट साधारणपणे 26 ते 30च्या मदीं आसता, पण ते आता सुरवातीक ते 12-13 सगळे जाल्ले। एक इमारती बांदपाचो छंद कित्याक निर्माण जालो तो हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना।
कारण ते इमारतीक बांदपाक दिले की कितें तरी खावपाक मेळटा. 3,67,00,000 असो हाचो खर्च आसा. भोवतीच्या जमनीचेर गार्डन आनी लँडस्केपिंग जातले. आणि दरम्यानच्या काळात फुडल्या 1-2 म्हयन्यात आमी नवीन इमारत फाटल्यान सुरू करता. जी इमारत लोअर ग्राउंड फ्लोर आणि फर्स्ट फ्लोर असे 3 मजली आसा. त्या नवीन प्रकल्पाचो खर्च एक्झॅक्ट आमी फायनलायज केल्लो ना. काही भितर चेंजीस आसात. 40 ते 45 कोटी हितून जातले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.